मार्को पोरमोणे शुभ वर्तमान अवेसोर 11 वळी 1 ते 30 आणि 3. जेरुसल्यांत जेजूचो धोपाचीक प्रवेश. ते जेरुसल्या लागशीं येता येता बेतफागे आनी बेतानिया नोगरा कडेन जैतुनाच्या दोंगरा सरशीं पावतोच ताणें शिसां भितरल्या दोगांक धाडले आनी तांकां सांगलें, तुमचे सामकार आसा त्या ग्रामांत वचात आनी तुमी थंय भितर सरोना फुडें कोणूच अजून ताचेर बसूंक नासलोलें गाडवाचें एक शिंगरू बांदलोलें तुमकां मेळटोलें. ताका सोडात आनी हांगा हाडात. हें कित्याक करतात तुमी अशें तुमकां कोण विचारीत जाल्यार सोम्याक ताची गरज आसा आनी तो ताका रोखडोच हांगा परतून धाडटलो म्हूण सांगात. ते गेले आनी एक गाडवाचें शिंगरू एका दारा मुखार भायर नाक्यार बांदलोलें ताणें देखलें आनी ताका सोडलें. थंय उबी आसलेल्या कांय जाणांनी तांकां म्हळें, त्या शिंगराक सोडून तुमी कितें करतात? जेजून सांगलोलो जबाब तांणी तांकां दिलो आनी त्या मनशांनी तांकां वचूंक दिलें. आनी शिंगराक तांणी जेजू सरशें हाडलें. ताचेर तांणी आपलीं आवरणां घालीं आनी तो ताचेर बसलो. सोबार लोकान आपलीं आवरणां वाटेर पातळायलीं आनी दुसरीं कांय जाणां शेतां मळ्यांनी कांद्यो कातरून त्यो रस्त्यार शिंपडायतालीं आनी फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतालीं ती अशी बोब मारतालीं, जंय जंय सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताचेर आशिर्वाद. आमच्या बापा दाविदाचें राज येता ताचेर आशिर्वाद. भोव वर्त्या देवाक जय जय. जेजू जेरुसल्यांत भितर सरलो आनी देव मंदिरांत गेलो. ताणें सांगलें. ताणें सगळें चोत्रायेन पळोवन काडलें. पूण उशीर जावन गेलो देखून तो 12 जाणांक घेवन बेतानिये गेलो. जेजू अंजिराच्या झाडाक शिरापता. दुसऱ्या दिसा बेतानियांत येताना ताका भूक लागली. पयस सावन ताणें एक पालेल्लें अंजिराचें झाड देखलें आनी कितेंय फळ मेळत काय म्हूण तो पळोवंक गेलो. पूण पानां बगर कांयच ताका मेळ्ळें ना. तर तो अंजिराचो काळ न्हय आसलो आनी ताणें अंजिराच्या झाडाक म्हळें, ह्या फुडें केन्नाच तुजें फळ कोणूच खावंक पावना जावं. आनी तो अशें उलयतना ताचें शीस आयकतालें. जेजू देव मंदिरांत वेता. जेरुसल्याक पावतूच तो देव मंदिरांत गेलो आनी थंय विकताले घेताले तांकां भायर घालूंक लागलो. वाटा विधिनारांची मेजां आनी पारवे विकतल्यांची आसोनां ताणें उमथून उडयलीं आनी देव मंदिरांतल्यान कितेंच हाडूंक व्हरूंक तो दिना जालो. आनी ताणें तांकां शिकवण दिवन अशें म्हणलें, म्हज्या घराक सगळ्या पोरसांक मागण्यांचें घर म्हूण नांव पडटलें अशें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आसा न्हय? पूण तुमी तें चोरांची धोल केल्या. हें मुखेल याज्ञिकांच्या आनी धर्मशास्त्र्यांच्या कानार पडलें आनी कशे भाशेन ताका नाटक करचो काय म्हूण ते सोदताले. पूण ते ताका भियेताले कित्याक लोक ताचे शिकवणेक लोबदल्लो. आनी सांज जातोच जेजू आनी ताचे शीस शारांतले भायर गेले. दुसरे सकाळीं तेवशिलान वेताना ते अंजिराचें झाड पाळांत थावन सुकलोलें तांणी देखलें. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हळें, पळय राबी, म्हणजे गुरुजी, तुवें
शिरापलोले आंजिराचें झाड सुकून गेलें. जेजून जाप दिली, देवाचेर भावार्थ दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगतां, कोण आपल्या काळजांत दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटात तें जातोलें म्हूण भावार्थ धरून ह्या दोंगराक म्हणटीत, हांगासरलो वच आनी दर्यांत वच, तें तांचे सोरी घडटलें. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार्थ धरात आनी तें तुमचेंच जातोलें. आनी तुमी मागणें करूंक उबीं रावतात तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसोत तितलें बोगसात आनी तुमचो सर्गींचो बाप तुमच्योय चुकी बोगशितलो. जेजूचे सोती विशीं विचार. ते परतून जेरुसलेमाक आयले आनी जेजू देव मंदिरांत भोंवता आसतना मुखेल याजनीक, धर्मशास्त्री आनी जाणटे ताचे सोरशीं आयले. तांणी ताका म्हणलें, अशें तुवें करपाक कसलो अधिकार आसा तुका? अशें करपाक तुका सत्या कोणें दिल्या? जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमचे कडेन एक विचारतां, म्हाका जबाब दियात आनी तेन्ना कसल्या अधिकारान हांव अशें करतां तें तुमकां सांगीन. जुवांचें स्नान खंयतावन आयलें? स्वर्गार थावन की मनशां थावन? सांगात, पळोवया. आनी ते आपणा भितर अशें चिंतूंक लागले. स्वर्गार थावन अशें आमी म्हणलें जाल्यार तो विचारतलो, तर तुमी कित्याक ताचेर भावार्थ ठेवलो ना? पूण मनशां थावन अशें आमच्यान म्हणूंक जाता? ते लोकांक भियेताले, कित्याक सगळो लोक जो हांव खरो प्रवादी म्हूण मानतालो. देखून तांणी म्हणलें, आमी नकळो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, कसल्या अधिकारान हांव ह्यो वस्तू करतां तें हांवूय तुमकां सांगिना.